तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगूस आनी आमकां तानेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सा अस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या अजांतली सगळ्या आत्म्याक स्वर्गार भोव करून तुजी काकलुतीची चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आंगणान स्वाम जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताका जेरबोंड मारले. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुज्या रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोलचे ते आसा दुसरेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. बायंत मरे देवाचे माय आंबाप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोलचे ते आसा दुसरेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. बायंत मरे देवाचे माय आंबाप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोलचे ते आसा दुसरेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. बायंत मरे देवाचे माय आंबाप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोलचे ते आसा दुसरेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. बायंत मरे देवाचे माय आंबाप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोलचे ते आसा दुसरेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. बायंत मरे देवाचे माय आंबाप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोलचे ते आसा दुसरेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. बायंत मरे देवाचे माय आंबाप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोलचे ते आसा दुसरेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. बायंत मरे देवाचे माय आंबाप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोलचे ते आसा दुसरेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. बायंत मरे देवाचे माय आंबाप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचत ऐसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूजेसु Bangint Maria Devace Mai, Abapia Gatir Nudikor, Adan Amcha Manacha Velar Amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचत ऐसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूजेसु Bangint Maria Devace Mai, Abapia Gatir Nudikor, Adan Amcha Manacha Velar Amen. महिमा बाप्पा पुताक आणि पवित्र आत्म्या Adi Atan Sudasanagal Amen. Omoja Jesu Bogos Amka Nivar Amka Em Konatle Ujantuli Saglat Mak Sorgar Bor Kurun Sorgar. तिसरो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो मुकुट घातलो. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एक रायज ऐसा आमकां दी आनी आमी आमचे इचुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां आतांनी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दायसा उस्तेऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दायसा उस्तेऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दायसा उस्तेऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दायसा उस्तेऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दायसा उस्तेऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दायसा उस्तेऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दायसा उस्तेऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दायसा उस्तेऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दायसा उस्तेऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दायसा उस्तेऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतुली सगळ्या आत्म्याक स्वर्गार वर बोर करून तुजी काकलुतीची चड गरज आसलेल्या. चवदा मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त चडलो कालवार दोंगरार घेवन आपल्या खांदार तो बारादीक खुरीस घेवन. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुज्या रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एकरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडून दिवं नाका पूण वायट्यांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच जाता ऐसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूजेचो. भाविंत मरे देवाचे माई आंबाप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच जाता ऐसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूजेचो. भाविंत मरे देवाचे माई आंबाप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच जाता ऐसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूजेचो. भाविंत मरे देवाचे माई आंबाप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच जाता ऐसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूजेचो. भाविंत मरे देवाचे माई आंबाप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोच तेसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पुजेजो बागेन मरे देवाचे माय आंबाब्या खातीर नदी कोर आदान आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोच तेसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पुजेजो बागेन मरे देवाचे माय आंबाब्या खातीर नदी कोर आदान आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोच तेसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पुजेजो बागेंत मरे देवाचे माय आंबाब्या खातीर नदी कोर आदान आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोच तेसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पुजेजो बागेंत मरे देवाचे माय आंबाब्या खातीर नदी कोर आदान आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोच तेसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पुजेजो बागेंत मरे देवाचे माय आंबाब्या खातीर नदी कोर आदान आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोच तेसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पुजेजो बागेंत मरे देवाचे माय आंबाब्या खातीर नदी कोर आदान आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां सुद्दां सुद्दां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या वच्यान तुरी सगळ्या आत्म्याक स्वर्गार उबो करून पांचवो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार दोगां चोरां मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मोरेच्या दिश्टी मुखार. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज एस आमकां दी आनी आमी आमचे इचुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तानेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा पुताक आनी पवित्र आत्म्या अती आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमकां निवार आमकां कोणांतल्या वच्यान तुरी सगळ्या आत्म्याक स्वर्गार उबो करून नमान राणे काकुदीचे माये तुझगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरो आसो आमी बर्दिशी विशी बालगांत कॉल मारता
ह्या दुखाच्या कोणाची स्कार्शन करून माय तुका प्रार्थना आमचे दयाल श्राद्धनी तुझी काकुदीची तू कंदल्यान म्हाका तुलो बांकर मरे ह्या प्रदेशा प्रांताचा पूज आमकां दाखय बागीन देवाचे माये आमची खातीर माग जिजून बसयला ते आमकां फावो जावचो पाप साहेबाच्या इंदासवा पासत आमचे बापा सुरगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तांणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोज दायसा अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो भाग्यवत मरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बाबा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदां सदां काल आमेन सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता जेसन वाज आपल्या जल्माच्या दिसाक ताचे पासत आमी सगळीं देवाक आर्गां दिवया देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागुया दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रेमेडियस फेर्नांडीस ताच्या आत्म्या पासत देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आग्नेलो कुलासो नाफिया लुकस तशेंच ब्रादसियन आनी रेजिक पेरेरा आयज आपलो 50वो जल्माचो दीस मनयता तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया तोनशाम मोसांग अरुणाचल प्रदेशचें एक तरणाटें आपणा पासत खेरीत भाशेन मागूंक लायता हे आमचे चिखलेचे फिरगोजेच्या फिरगोजकारांक लागीं मागता आपणा पासत माग म्हूण ताची सर्जरी जावपाची आसा आनीक दुयेंस कसलें तें पूण आजून पासून दोतोरांक सारके भाशेन समजना आपणा पासत माग म्हूण
तुमचे लागीं मागता. ताचे पासत आमी मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, बऱ्याचे आनी वायटाचे दोनूय फोर्सीस ह्या संवसारांत चलतात आनी दोनूय एकामेका आड झुजतात. आमी बऱ्या वाटेन रावन वायटाचेर झुजूंक आनी वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक जेजू आमचे बराबर आसा. खेरीत भाशेन जण एकल्याक आमकां कृपा मागुया. वायटाचेर सदांच आमी आड झुजूंक आनी बऱ्या वाटेन आमी सदांच रावूंक. पूण जायते फावटी बरें आसा तें आमी पळकूंक ना, वायट आसा तें आमी समजूंक ना आनी वायटा वाटेन आमी गेल्या. जायते फावटी जाणां जावन आमी वायटा वाटेन गेल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांग वार मरे सगळ्या दिवसांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमचीं पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. याज्ञिकांनो, गोणान आंग पांघरून विलाप करात. वेदीच्या सेवकांनो, रुदन करात. म्हज्या देवाच्या सेवकांनो, येयात, गोण घालून रात सारात. कित्याक ऑन ओरपण आनी पिणे ओरपण सर्वेस्पराच्या घरांतावन पयस सोडली. एक उपास फर्मायात, एक दोबाचीक सोमात बोरात. जाणट्यानो, देसांत रावतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या घरा एकठांय करात. सर्वेस्पराक उलो मारात. कसलो दीस हो? सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सर्वेस्परा कडचे गोठान कशें तो येता. सियोनान तुरतुरी वाजोयात. म्हज्या पवित्र दोंगरार बोंगो वाजोयात. देसांत सगळ्या लोकांक कापून दी. कित्याक सर्वेस्पराचो दीस येता. खरेंच तो लागीं पावला. काळोखाचो आनी अंधाराचो दीस तो, कुपाचो आनी दाट काळोखाचो. फाटें शिपडटा तशें एक वरिश्ट आनी बलिश्ट लोस्कोर दोंगराचेर शिपडला. तसले आदीं केन्नाच दिश्टी पडूंक ना आनी पिणगेच्या पिणकांक तसले आनीक दिश्टी पडचे ना. देवाचे उतोरे. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर न्याय नितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर न्याय नितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता.
सोगली तुजी विस्मिता हांव वर्णिता तुज्या निमतान संतोशी जाता आनंदान मुरगोडटा तुज्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां गायता भोव व्हडट्या देवा साबाब सर्वेस्पोर न्याय नितीन कोत्तलो संवसाराची जोटी ओन भावार्थी राष्ट्रां तुवें दोमायली नोश्त्याचो बोस्म केलोय तांचें नांव पर्यान उमटून उडयलें आपणेच मारलोल्या फोंडांत ओन भावार्थी राष्ट्रां पडलीं आपणेच मांडलोल्या फासांत तांचे पांय फारोवले साबाब सर्वेस्पोर न्याय नितीन कोत्तलो संवसाराची जोटी पळयात सर्वेस्पोर सासनाक शिवसणार बसला मनसुबेक ताणें आपली सोदोर मांडल्या न्याय नितीन तो कोत्तलो संवसाराची जोडटी प्रमाणीकपणान कोत्तलो राष्ट्राची मनसुबी साबाब सर्वेस्पोर न्याय नितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी उद्गार सोमी म्हणटा आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका सोमनीवेलो ऊंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोव्या त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हळें बेल्झेबूल देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी हो देंवचार काडटा हेर कोण कोण जेजूची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागतालीं तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हळें दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घरार घर मोडोन पडटलें म्हणटच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें धरतलें तर बेल्झेबुलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात हांव बेल्झेबुलाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर म्हणटच तेच तुमची नीत करतले पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलेशें जालें कोण एक बळिश्ट मनीस हातयारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना पूण ताचेकूय बळिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेदना ज्या हातयारांचेर तो पातयेतालो ती सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांट्टलो म्हज्या बागाना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुंजायना तो शिंपडायता मेळो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतच तो सुक्या सोड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसो मेळना जावन तो म्हणटा हांव भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरा हांव परत वेतलों आनी तुवें हें जाल्यार तें झाडलोलें आनी नेटयलोलें ताका मेळटा तेन्ना तो वचून आपणाकून नश्टे आनीक 7 आत्मे आपणा सांगाती घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपलें तिकाण करतात आनी त्या मनशाची मागिल्ली दशा आदले परस पाश्ट जाता
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. तिच्या भाव भयणीनो, देंवचारांची खंय एक मिटींग बोल्ली आनी ही मिटींग आडायल्ली खेरीत भाशेन जी नवसरणी चल्लोली आसा, एक वाटेन ओत्मीक नवसरणी रिलिजियस रिन्युवल, दुसरे वाटेन सोशल जागृताय, समाजीक जागृताय जी चल्लोली आसा, पॉलिटिकल जागृताय जी चल्लोली आसा, ताचे विशीं उपाय कितें आतां हें जाणा जावपाक देंवचारांची ही जमात बोल्ली. आनी देंवचार जे बसून आसतले तांकां विचारलें, तुमची सजेशन्स दियात, तुमच्यो मांडण्यो दियात, कशे भाशेन ही जागृताय तुमी हारयतले. एकलो उठलो आनी म्हणपाक लागलो खंय पयशे दाखयत जाल्यार पयशां मुखार कोणूच पडटा, जावं ते लोक जावं ते वडील, तांकां पयशे दाखोवपाक जाय. देंवचाराचो प्रधान आसलो ताणें म्हणलें ही ओल्ड स्टायल जाली, हें सदां करीत आयल्यात, आतांय तेंच करतले. दुसरो उठोन म्हणूंक लागलो खंय हांव वेतलो आनी सगल्यांक घराघरांनी सांगतलो जल्दी क्या हे, कित्याक बेगीन बेगीन कित्याक कोता, सुसेगाद सवकासायेन करात. तिसऱ्यान रोखडो उठोन म्हणलो ताचे बराबर हांवूय वेतलो आनी हांवूय लोकांक सांगतलो. तुका कित्याक पडलां तें? तो प्रश्न तुजो न्हू, तुवें करूंक ना, आनी कोणें केला. तूं कित्याक बेश्तो मेतेर जाता, तुका कित्याक पडला? आनी लोक म्हणूंक लागतलो म्हाका कित्याक पडला. भाव भयणीनो, देंवचाराच्यो मांडण्यो वाडत आसात, जागृताय वाडत आसा. आमकां आमचे भोंवतणी हें ह्या दिसांनी जायतें दिसती पडटा. तातूंत मदें आनीक एकलो उठलो खंय आनी म्हणलें हांव वेतलो आनी एकल्याक सांगतलो तूं सांगता तें सारकें, दुसऱ्याकूय सांगतलो तूं सांगता तें सारकें, तूं सांगता तें सारकें, आनी हे भाशेन जायते जमे करतलो आनी त्या जम्यांक हांव मुखार धाडटलो. चलात झगडात आनी तुमचे हक्क मागून घेयात. आयज कितें चल्लोलें आसा काय? आयज असलीच कसली परिस्थिती आमचे भितर आनी आमचे भोंवतणी चल्लोली आसा काय? बो करून जेन्ना आतां एलिसांवाचो उजो पेटलेलो आसा, तयारी चालू जाल्ली आसा, वेगवेगळ्यो पार्टीज फूट घालपाची एक मोठी मांडणी चल्लोली आसा काय? भाव भयणीनो, आमी हाचे विशीं देवाच्या उतरान नियाळपाची गरज आसा. पयल्या वाचपान जोएल प्रवादी आपयता पिराचीत करपाक, गोणान आंग पांगरात, धणवण करात. कित्याक? तुमी वायट केलां, चूक केल्या, आयज पासून चुकीन आसात. देखून हे चुकींतली भायर सरतलीं जाल्यार देवा लागीं पयलें बोगसणें मागूंक जाय. देवा लागीं बोगसणें मागतलो जाल्यार ती चूक मानून घेवंक जाय आनी प्राचीत करूंक जाय गोणान देवाक. भाव भयणीनो, आमी जायत्यो चुकी केल्ल्यो आसात. पर्जा कशी, गोंयची पर्जा कशी, भारताची पर्जा कशी, आमी जायत्यो चुकी केल्ल्यो आसात. भोव करून आमी कोणा फाटल्यान वेता, कोणाचें आयकता त्या विशीं, आमी जें कितें घेता आनी खावंक सोदता ताचे विशीं, आमचे आशे विशीं आमी चुकी केल्ल्यो आसात. देखून पयल्या वाचपान जोएल प्रवादी सांगता ते भाशेन आमी जण एकल्यान आमच्यो चुकी मानून घेवपाची गरज आसा. जावं भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी, वाडलेल्यांनी, जाणट्यांनी, जावं पोरजेन, जावं वडिलांनी, सगल्यांनी आपल्यो चुकी मानून घेवंक ही धडवण करपाची गरज आसा. पूण धडवण करून काबार जायना. मुखार कितें बरें करूंक कोणूय जरी तर मुखार सरता जाल्यार बोगलांट्यां जायतीं येतात, मांडण्यो देंवचाराच्यो जायत्यो येतात. जशें जेजू देंवचारांक काडटालो, जायते जाणांची पिडा रोग बरो करतालो. आनी हें सगळें करता आसतना देंवचारान घडये आपणाची असली जमात भरली आनी जेजूचेर कशे भाशेन आड वचपाचें हाचे विशीं जायत्यो मांडण्यो काडल्यो. तातूंतल्यो थोड्यो आमकां दिसती पडटात. तांचीच मदल्या कोणाक तरी उबारले आनी ते प्रश्न करतात जेजू, आमकां एक खुणा दाखय, शो अज अ सायन की तूं देवाचो पूत म्हूण, कितें तरी करून दाखय, आमकां चमत्कार करून दाखय. जरूय जेजू जायते चमत्कार करतालो, जायत्यो मिलाग्री करतालो, जायत्या जाणांक बरें करतालो. हें पळोवपाक तांचे दोळे एके भाशेन कुड्डे जाल्ले. म्हणटच देंवचार आपलें काम करीत आसा. दुसरे वाटेन खोबरो घातल्यो. हे लोक
आपणा मदेंच उलयतात. बेलजिबुलाच्या देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी तो देंवचार काडटा आनी ह्यो वस्तू लोक एकामेकाक सांगता. थोडे जाण आयकतात, थोडे जाण हांसतात, पूण चडशे जाणांच्या मनान दुबाव खरें काय हो जेजू देवाचो काय देंवचाराचो? देंवचाराक आनी कोणाक हारोवपाक जाता हे प्रश्न. आनी जरी तर ताच्यान देंवचाराक हारोवपाक जाता अशें दिसता जाल्यार देंवचारूच आदार करता आसतलो ताका. क्रूड थिंकींग अशें आमी म्हणटा. ह्या लोकांच्या मतीन कांयच धरना, चिंतपाक आनी तांकां जायना. असले आमचे मदले जायते जाण आसात, चिंतपाक जायना, दिसती पडना कितेंच, आनी चिंतता तेंय वांकडें चिंततात आनी सांगता आसतना एकामेकाक सांगतात. आनी जायते पावटी आमकां संवय जाल्या, वॉट्सॅपाचेर येता तो आमकां न्यूज, वो फेसबुकाचेर येता तो आमकां न्यूज, जे मिम्स जातात ते आमकां न्यूज. म्हणटूच आमी जें कितें आमच्या दोळ्या मुखार आसा तें पळोवन फटोवपाचे वाटेर जायतीं आसात. म्हणटच ते देंवचार जे मिटींग केल्ली आनी तांणी सांगलेलें हांव हे भाशेन कोत्तलो ते भाशेन कोत्तलो, घडी तातूंत असलोय देंवचार आसलो जाणें म्हणलें हांव तांकां कन्फ्यूज कोत्तलो. इफ यू कॅनॉट कन्विन्स, कन्फ्यूज देम. हिटलर हें उजार कोत्तालो, ताचे फाटल्यान आनीक जायत्यांनी केलें. आमचेय मदें आयज जायते जाण असलें कोत्तात, कन्फ्यूज करपाक लोकांक, फुटी घालपाक आमचे मदें. जेजून म्हणलां ते भाशेन जरी तर एक घर आपणाच भितर जरी तर फाटून पडलें जाल्यार तें आनीक उरचें ना. एक राज जरी तर आपणाच मदें फाटून पडलें जाल्यार त्या राज्यांतलीं घरां घरां उरचीं नात, सगळीं पाड जातलीं, पडटलीं. आमचो चॉयस जो लोक आयकता तांणी विचून काडूंक जाय कितें जाय आमकां. पाड जावपाक जाय आमचें, वो आमकां साल्वार जावपाक जाय. जरी तर आमचें पाड जावपाक जाय जाल्यार हे देंवचाराचे पिले जे आमचे भितर सोडलेले आसात आनी वेगवेगळे तरेन आमचीं मनां भुलयतात, परसेप्शन म्हणटा तें क्रिएट करतात, तांच्या उतरांचेर आमी उडून वचुया, रोखडेंच पाड जातलें. पूण जरी तर आमकां पाड जावपाक नाका, आमकां साल्वार जावपाक जाय, आमकां सांबाळपाक जाय, राखपाक जाय जाल्यार एकवटान बाराबर येवपाची गरज आसा. आनी एकवटान बाराबर येता आसतना आमच्यान मनशांच्यान ह्या देंवचाराचेर आड झुजूंक जायना. देखून देव बाराबर जाय. देव जरी तर आमचे बाराबर ना जाल्यार ह्या देंवचारांक आमच्यान हारोवंक जावचेंच ना. म्हणटच देवाचे वाटेन रावया, एकामेकाच्या हाताक धरुया, समजून घेवया वस्तू कितें घडटा तें. आनी देंवचाराचे पिले कितलेय आमकां येवन फटोवपाक सोदीत, जावं दुडू दीत, वो आमच्या मनान दुबाव घालीत, वो आमकां असल्यो थियरी सांगत. जायते पावटी आतां ह्या दिसांनी एक थियरी चलता, एक्टिविस्ट कॅनॉट बी अ पॉलिटिशियन. जे कोण मुखार सरून गोंय वाचोवपाक बोवाळ करताले तांच्यान पॉलिटिशियन जावपाक जायना. पॉलिटिशियन म्हणटा ते तसलेच आसपाक जाय जे कोण चोरतात, नागयतात, भिवोवपाक जाणात, तसले पॉलिटिशियन जावपाक जाय. आनी असल्यो वस्तू आमचो लोक जायते पावटी आयकून घेता. जाल्यार जरी तर आमी बाराबर मेळून मुखार सरतले जाल्यार आमच्यान आमचो गांव, आमचे घोराबे, आमचो देश, आमचें राज वाचोवंक जाता. नाजाल्यार देंवचाराच्या हातीन आमी फकत बावल्यो कश्यो हालपाक दोलपाक आनी नाचपाक उरतलीं. तर हें जायना जावपाक. आनी आमचे मदें आमकां देवीक राज स्थापून येवपाक जेजूच्या हाताक धरुया आनी देव सांगता ते भाशेन, देवाचें उतर आमकां कळयता ते भाशेन आमचीं पावलां मारुया. Sobre
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या नाके पयस विचारता सोवेस्पोर मानून घ्या. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समरंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं ओदीक ओदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सोवेस्पराकाय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें ताचीच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारोण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलभराचो सोवेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवाक. उंचगीर तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावे ताका सोय. उंचगीर तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण ससूंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. तुझ्या कुसार बोरोची मोडा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. बऱ्या आनी वायटा मदें झूज चालू आसा तें चालू उरतलें. जैत बऱ्याचें जावपाक आमी बऱ्या वाटेन रावूंक गरज.
आनी आखेरेक बऱ्याचें जैत जातलें हें आमी जाणाव देखून देवा वाटेन रावून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना आमी सगलीं बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां काळजीत पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका कळना, तुज्या एका चुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमच्या कासात रावून घे.
आपणाचेर भरवसो दवरतल्यांक आनी आपणाक आतुरायेन सोदतल्यांक सर्वेस्पर कितलो बरो. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमचीं काळजां दादुसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जीवन जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आयज शुक्रार सांजे 7:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. तुमकां कोणाक येवपाची खुशी आसा जाल्यार येवन तातूंत भाग घेवं येता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. Mocuja Krista Shanti, mocuja Krista Shanti, mocuja Krista Shanti, mocuja Krista Shanti, mocuja Najkutoja Bóg struja Usmana Jesus, show she for you.